पेडणेच्या अबकारी खात्यान जाल्ल्या येणावळ घोटाळ्या संदर्भात मुख्यमंत्रीचो आस्पाव आसा असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेन केला। अबकारी खात्यान जाल्ल्या घोटाळ्या संदर्भात कागाळ करूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा बर्डेन पेडणेच्या पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरेंची भेट घेतली। अबकारी खात्याच्या आयुक्ताक अटक करची ह्या संदर्भात लेखीक कागाळ लेगीत ताणें दिली। सिन्स फ्रॉम 2019 पासून चालू आसा हांगा कोविड टायमाच्यान चालू आसा खंय आनी 5 वर्सां 7 वर्सां जालीं ऑडिटूच जावंक ना। पूण गेल्या लास्ट 2022-23 जेन्ना एक्सायज कमिशनरान चार्ज घेतलो न्हू तेन्नाच्यान सुद्दां आयज पासून ऑडिट जावंक ना अशें तरी आमकां तरी दिसता। आमी ते दिसा ताका सांगलें तो उलयता आसतना असो उलयता पोटांतलें उदीक घालना। एक्सायज कमिशनर नारायण बाब गाड आसा तो तेजेरूच हांवें पुलीस कंप्लेंट केल्या। ते अननेसेसरी जे भुरगे एक्सायज डिपार्टमेंटान एक्सायज इन्स्पेक्टर म्हणून घेतलेले आसा तेंचेर पुलीस इन्क्वायरी जावंक ना कांयच जावंक ना। स्वताहून तर तांकां डायवर्ट करता सस्पेंड करता। हांव गोंयच्या जनतेक सांगता ते भुरग्यांनी जर आपले स्वताहून वायट जर स्वताच्या जिवाचे वायट कितें केलें कित्याक फॅमिलीचें नांव पिड्ड्यार जाता। आनी नारायण गाड आयज कोणाक सांबाळता हांगा रातचे कितले टँकर भायर सरतात कंटेनर भायर कितले सरतात। कालूच महाराष्ट्रान गोंयचो सोरो धरता महाराष्ट्राची पुलीस आनी हांगाले पुलीस कितें करता हांगाले एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता म्हणजे हांगासून रातचो सोरो कितलो वयता हो आमकां डावट मारता। गोंयच्या जनते कडेन मागता आमी अख्ख्या गोंयांत न्हू एक्सायज डिपार्टमेंटा बद्दल खुबूच कितें तरी भानगडी व्हडली चालू आसा। गोंयची येणावळ जी आसा मायनींग डिपार्टमेंट जे आसा मायनींग डिपार्टमेंट आयज बंद जालेल्या थोडोसो पयसो येता तेच्या फाटोफाट आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक रेवन्यू म्हणटा तो सुबेज येता। तो रेवन्यू हे जे बसलेले आहा व्हडले व्हडले धेंडे जे बसलेले आहा विथ म्हाका तरी दिसता गोंयचो सीएम हांगा भितर इंटरफियर करता कारण आयज पासून तेजी पोलीस रजिस्टर जायना फॉज जाल्लेली आसा। आनी गोंयचो सीएम हेचेर सिरियस कित्याक लागून ना हें आमकां कळपाक जाय। म्हणजे गोंयच्या सीएमाचो हात आहा अशें तरी आमकां दिसता कित्याक हेजेर सिरियस एक्शन जावपाक जाय। जेन्ना स्टॅम्प जर गव्हर्मेंटाचो दुसऱ्या बँकेचो जर हो स्टाफ यूज करता आनी सगळ्यांक जर घरा कडेन तेंचे पयशे पावयता अशें तरी दिसता। आमी खरोखरच सिरियस आसा हितून। एक्सायज कमिशनराचेर हांवें सांगलां ताका अरेस्ट कर आनी हाड म्हणून कित्याक आतां तो म्हणटा ते डिपार्टमेंट वेगळे आसा म्हणजे तुज्या हांगा फाल्यां सकाळीं बँकीन जर चोरी जाली तूं वयचो ना हांगा तांकां आडोवपाक। अरे बँकेचो स्टॅम्प जर कोण तयार करता आनी आपूण स्वताहून मारता जाल्यार सिरियस ना गव्हर्मेंट। गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तशें कशें वागपाचें।